रवींद्र भवन साखळे दिवाळी उत्सव व पणट्यांच्या उत्सवान मनयता एक दीप संध्या हो कार्यक्रम म्हणून आम्ही घडून हाडला। ह्या निमतान आम्ही ओनू 5000 पणट्यो ज्यो लोकल आमच्या कारागिरांनी घडयल्या त्योच घेतल्या। त्याच्याच बरोबर आम्ही केशव सेवा साधना हेंच्योय पणट्यो घेतल्या जेणे करून तांकां वाव मेळटलो। हो उत्सव करपाच्या फाटल्यान आमचो जो मुखेल हेतू आसलो तो म्हणजे अंदू मी पहिला सगळे अंदू चायना कल्चर येयल्या कारणान दिव्यांची जागा जी आसा ती लायटींनी घेतलेली आसा ती घेवची न्ही आनी दिव्याच्या उत्सवान हो दिवाळी कितलो सुंदर सण म्हणूं येता हे एक आमी सगळ्यांक दिवपाचे आमचो संदेश। फुडल्या वर्सा असोच हो कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान जातलो। अंदू लागीं आमचे सगळे साखळीकार हांगा मोठ्या उत्साहान सामील जाल्ले आसा आनी प्रत्येक क्लबांक आमी दिवाळीच्यो ह्यो पणट्यो पेटोवपाचो आस्पाव केल्लो आसा। फुडल्या वर्सा अशीच दिवाळी जाशी अशी आमी आस्त बाळगिता। आजचो हो कार्यक्रम रवींद्र भवन आयोजीत केलो दीपोत्सव, जेणे करून ह्या दीपोत्सवात आमी 5000 पणट्यो लायले आणि दीपोत्सव साजरो केला। ह्या दीपोत्सवाचो उद्देश इतकोच की आमचे साखळे आणि परिसराच्या सगळ्या लोकांक हांगा येवन आपापल्या हातीन दिपावली पेटोवच्यो आणि हेजो आनंद लुटचो हो एक उद्देश आसा। आणि ह्या कार्यक्रमा नंतर आमी एक मराठी कार्यक्रम संगीत कार्यक्रम आयोजित केला। त्या कार्यक्रमाचे नाव आसा दीप संध्या। सो ह्या दीप संध्या कार्यक्रमात भावगीत, भक्तिगीत तशीच तरेतरेची हिंदी गितां आसतली आणि ह्या गितांचो मैफील सगळे आमचे साखळेकार ह्या गितांचो आनंद लुटतले इतकें सांगता।